दिलेलो आसा आनी जो आमच्या गोंयकारांक लागून आमचो स्टेटीक लागून जो फायदो जातलो हेज्या भितर आमचो रेव्हेन्यू सर्प्लस बजेटूय आसा जो 2403 crores आसा. स्पीकर सर, थोड्याशा मुद्द्याचेर उलयतलो जाल्यार जनरल एडमिनिस्ट्रेशन उलयतलो जाल्यार आयज लोकांचे जो मायंडसेट आसा आनी सेंटिमेंट्स आसा आनी तेच्या लागून जो डिमांड आसलो तेच्या लागून आमच्या गव्हर्मेंटान जो स्टेट फेस्टिवल म्हणून जो डिक्लेअर केलेलो आसा आमचो मारगांव दिंडी उत्सव तशेंच शिरगांव देवी लहराई जात्रा ही दोन्ही एक आमचो स्टेट फेस्टिवल म्हणून अनाउन्स केलेलो आसा. हांव मुद्दाम एकूच पॉयंट एड करपाक सोदता स्पीकर सर, कित्याक लास्ट टायम हेच मनसून सेशनान जेन्ना आमचे वास्को सप्ताक 125 वर्सां जाल्लेली हांवें तेन्ना रिक्वेस्ट केलेलो डिमांड केलेलो कित्याक वास्को सप्ताकूय हे आमचे स्टेट फेस्टिवल भितर इन्क्लूड करचे म्हणून, कित्याक आयज आमच्या 125 वर्सां हे वर्स आमचे 126 वर्सां जाता. सो तेच्या भितर आमच्या वास्को सप्ताकूय भितर इन्क्लूड करचे म्हणून परत एकदां हांव रिक्वेस्ट करता. स्पीकर सर, आयज एक आमकां एक व्हडलें अचिवमेंट जाल्लेलें आसा जी अयोध्याक जे 3800 स्क्वेअर मिटर लँड जी घेतलेली आसा, जे गोवा राम निवास अयोध्यान गोवा राम निवास बांदपाचे एट द कॉस्ट ऑफ ₹26.5 crores विच अ मेजर रिलीफ. कित्याक आयज चडशे डिओटीज जे गोंयचे कितले जाण आयज अयोध्याक वयपाक लागलेले आसा तेच्या भितर आमीय गेल्लेले आसा आनी खरेंच एक लोकांचे एक सेंटिमेंट आसा आनी तेच्या लागून येदे व्हडले थंयसर निवास येवप म्हणल्यार आमच्या गोंयकारांक भितर मॅक्सिमम फायदो जातलो. त्याच प्रमाणे जे रिनोवेशन वर्क घेतलेले आसा आमचे गोवा सदन गोवा निवासाचे दिल्ली भितर तेवूय एक गरजेची गरज आसली आनी तेच्या लागून खरेंच एक स्टेप जो आमच्या गव्हर्मेंटान जो बजेटान मेन्शन केलेलो आसा आनी तेच्या वांगडा कन्स्ट्रक्शन ऑफ न्यू गोवा भवन इन नवी मुंबई, कित्याक आमचे गोंयकार लोक कितलेशे थंय ट्रॅव्हल करता. त्याच प्रमाणे पर्सनलाचेर उलोवपाक स्पीकर सर, आयज जे रिक्रुटमेंट करपाक सोदता अरावंड 4000 गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाच्या अंडर एक खरीच गरजेची गरज आसलेली, कित्याक हे जे आमचे यूथ आसा स्पेशली जेंकां जॉब ना आनी हेच्या भितर आमचे एक 4000 सुमार लोक जर जाले एम्प्लॉयड जाल्यार खंय तरी म्हाका दिसता तांकां हेजो मॅक्सिमम हेल्प जातलो. त्याच प्रमाणे गव्हर्मेंटान तांकां मॅटर्निटी लीव बोनस एक्सेट्रा अशें सुद्दां ते स्टाफांक दिवपाचे हो बजेटान घातलेलो आसा. स्पीकर सर, स्पिकींग ऑन एड्युकेशनान उलयतना आतां आमी सगळे म्हणटा फ्युचर जे आसा ते कोडिंग एंड रोबोटीक हेजे लागून म्हाका दिसता गोवा अशी एक फर्स्ट स्टेट आसतली जेनेन CM केअर्स कोडिंग एंड रोबोटीक एड्युकेशन इन स्कूल टू बी इम्प्लिमेंटेड इन 440 स्कूल्स अक्रॉस गोवा. म्हाका दिसता आमची पयली स्टेट आसतली जी जेनेन इतली 440 स्कूल्सा भितर कोडिंग एंड रोबोटीक एड्युकेशन कंपल्सरी करचें म्हणून हे आमच्या बजेटा भितर घातलेले आसा. तेच्याच वांगडा मुख्यमंत्री कौशल्या सहाय्य योजना टू प्रोवायड accessories and kits to the student pursuing skill courses, laptop to distribute in every government middle school classroom and lab upgradation. 200 crore allocated for repairs of all government school which is Indian a need of the hour. कित्याक खरंच गरज आसा, कित्याक खुबशी आमची गव्हर्मेंट स्कूल आसा ती खंय तरी रिपेरिंगाक लागून फाटी पडलेली आसा. हे 200 crore भितर म्हाका दिसता हो मॅक्सिमम बेनिफीट हो आमच्या गव्हर्मेंट स्कुलांक जातलो. न्यू स्कीम फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एज बालरथ बसीस हे तर आमी सगळे जाण मानतले की एक गरज आसा. ही बसीस जी आसा बालरथ तेका रिप्लेस करपाची गरज आसा. स्किल ऑन व्हील्स मोबाईल युनिट फॉर स्किल डेव्हलपमेंट ट्रेनिंग इन रिमोट एंड रुरल एरिया, न्यू स्किलिंग कोर्सेस अक्रॉस वेरियस ITIs. स्पीकर सर, EDCचेर उलयतना न्यू स्कीम मुख्यमंत्री स्वयं रोजगार योजना फॉर एंटरप्रेन्युअर डेव्हलपमेंट ही एक खरी बरी स्कीम जी आमच्या मुख्यमंत्रीन घेतलेली आसा आनी बजेटान प्रोविजन केलेलें आसा. हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट जातलो तो आमचे न्यू युथांक बेनिफीट जातलो, तांकां बिजनस करपाक लागून खंय तरी हेजो बेनिफीट मेळटलो. स्पीकर सर, इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर उलयतना अंडर द डबल इंजिन सरकार गोवा हॅज विटनस्ड ट्रेमेंडस infrastructure development such as road, bridges, public buildings, school, PSC, etc. Under GICDC project worth rupees 640.9 crores to be commenced during this year. म्हणजे आमच्या GICDच्या प्रोजेक्टाच्या अंडर 640.9 crores जे ह्या वर्साक बजेटा भितर अरेंजमेंट केले आसा. I thank Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant for highlighting the work of construction of 20-bedded PSC in Murmagaon constituency through GICDC. Rupees 100 crore capital work to be sanctioned for each constituency. Every constituency जे 100 crores capital work साचे जे sanction करपाक लागून जे allotment केलेले आसा तेवूय आमकां खूबसो भितर फायदो जातलो. Construction of green corridors along national highways and
common utility dust shed for new roads. New drinking water department has been formed with a focus of providing regular and enhanced hours of water supply. कित्याक एक म्हाका दिसता खंय तरी आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरचे एक विजन, कित्याक आयज पर्यंत PWD भितर सगळी डिपार्टमेंटां वांगडाच येताली, रोड सिर्वेज जावं बिल्डिंग जावं वॉटर डिपार्टमेंट. आयज खंय तरी एक विजन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान घेवन आयज वॉटर ड्रिंकींग वॉटर हे सेपरेट केलेलें आसा, ताका न्यू नांव दिल्लें आसा, न्यू ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट. सो हेज्या बाबतीन जे उदकाचो जो इश्यू आसा तो इंडिव्हिज्युअली इंडिपेंडंटली तो डिपार्टमेंट हँडल करूंक शकतलो. स्पीकर सर, इलेक्ट्रिसिटीचेर उलयतना अंडरग्राउंडिंग केबलिंग अक्रॉस मल्टिपल कॉन्स्टिट्युएन्सी, इलेक्ट्रीक मीटर टू बी कन्वर्टेड टू स्मार्ट मीटर, कमिशन ऑफ गोवा तन्मार प्रोजेक्ट, हे सगळे आसा. त्याच प्रमाणे इम्पॉर्टंट पॉयंट म्हणटा तो आमचो अर्बन डेव्हलपमेंट. आयज जे टेम्पररी स्टेटस दिलेलो आसा म्युनिसिपालिटी डेली वेजीस स्टाफाक हू हॅज वर्क फॉर मोर देन 7 years under Murmagaon Municipal Council, there are many such daily wages who will benefit immensely. हेजो मॅक्सिमम फायदो आमच्या मुर्मगांव म्युनिसिपल काउन्सिलर जातले, कित्याक आमचे थंयसर खुबशे असे लोक आसात ज्यांच्यांनी 20 वर्सां 15 वर्सां 10 वर्सां 7 वर्सां 5 वर्सां 3 वर्सांनी काम करीत येयलेले आसा. सो हे खंय तरी म्हाका दिसता हांकां परमनंट स्टेटस दिवपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे 5 वर्सांचे वयर जे काम केलें आसा तांकां हेंच्या भितर इन्क्लूड करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन ट्रांसपोर्ट, न्यू स्कीम मुख्यमंत्री बस सहायता योजना एंड टॅक्सी सहाय्य योजना विथ अलॉटमेंट ऑफ ₹20 crores. हेच्या भितर जे आमचे बस मालक आसा आनी जे न्यू भुरगे जे टॅक्सी भितर येवपाक सोदता हांकां हेजो खुबसो बेनिफीट जावपाक लागलो आसा. रिडेव्हलपमेंट ऑफ बस स्टँड ऑन PPP बेसीस. हेच्या भितर हांव इतलें सांगपाक सोदता, कित्याक आमचो वास्कोचो जो बस स्टँड आसा, जो आमचो ऑनरेबल MLA वास्कोचो दाजी तो कंटिन्यूस फॉलोअप करता, हेजी सद्या गरज आसा, कित्याक हो बस स्टँड जावपाक लागून, कित्याक हो खरेंच एक वायट परिस्थितीन आसा. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ गोवा मरीटायम बोर्ड फॉर इंटिग्रेटेड पोर्ट लेड डेव्हलपमेंट, हेची सद्या गरज आसलेली आनी हे आतां आमच्या CMन हे इंट्रोड्यूस केलें आसा. डेव्हलपमेंट ऑफ स्टेट मरीटायम वॉटरवेज मास्टर प्लॅन, त्याच प्रमाणे रिडेव्हलपमेंट ऑफ पॅसेंजर जेटीज ऑफ टू बूस्ट इनलँड वॉटरवेज अँड टुरिझम. स्पीकर सर, एक 2 मिनटां घेता. Speaker sir, speaking on food and drug, strict enforcement of food safety laws and regulation. The regular raids and inspection carried will ensure hygienic at the various category eaters. Speaker sir, ही गरज आसा, कित्याक हे नीड ऑफ द आवर, कित्याक जे सेफ्टी जे जाय फुडाक लागून जे जेवण आमी खाता आनी हे जे स्ट्रीट फूड मेळटा थंयसर खंय तरी हे जे आमचे फूड एंड ड्रग जे फूड सेफ्टी लॉस एंड रेग्युलेशन आसा पळय ते स्ट्रिक्टली घातले जाल्यार हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट आमचे गोंयकारांक जातलो. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, हो एक सारको एक सेन्सिटिव्ह इश्यू तुमकां खबर आसा. स्पीकर सर, मल्टिपल स्कीम्स टू सपोर्ट डिव्यांग पीपल एंड ऑर्गनायझेशन सपोर्टिंग देअर कॉज. 200 educational institute to be equipped with physical and digital accessibility. परत पर्पल फेस्ट 2025 टू बी ऑर्गनायज. हो पर्पल फेस्ट म्हणटा तो आमी पळयला पर्पल फेस्ट कितलो हिट जाल्लो आसा एट नॅशनल लेवल तसोच इंटरनॅशनल लेवल, आनी परत आतां 2025 हे आमी घडोवन हाडपाचें आसा. स्पीकर सर, हांव म्हाजे काबार करच्या पयलीं आर्ट एंड कल्चर न्यू रवींद्र भवन एट सत्तरी पेडणेम एंड सांगेम this will help to promote the various artists to showcase their talents. Speaker sir, keeping in the mind the concept of Visit Bharat 2047, our Honorable Chief Minister has put in all his effort while implementing this budget for Goa to give full justice for the Nari Shakti, Yuva Shakti, Kisan Shakti and Garib Kalyan for a Swayambhurna Goa and developed Goa. Speaker sir, I support the budget for Goa for the year 2025-26 presented by Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant. Thank you, Speaker sir. Next. Speaker sir, I rise to speak on the budget speech by the Honorable Chief Minister given for the budget. Everybody has spoken on the budget. Speaker sir, now it is one highlight जे आसा जे Honorable CM मुख्यमंत्री कौशल सहायता योजना जो भुरगे बारीक जे कोर्सेस करतात तांकां बेनिफीट दिवपाक किट 20,000 रुपया पर स्टुडंट आफ्टर फिनिशिंग हो केल्लो आसा. आनी
युनिफाईड पेन्शन स्कीम ह्या वर्साचे आनी गव्हर्मेंट एम्प्लॉईंक करपाचो ताणें आश्वासन दिल्लें हांव. प्लस एक बरी गोश्ट केल्या स्पीकर सर की जे टॅक्स हॉलिडे फॉर न्यू हॉटेल्स एंड हॉस्पिटल्स जे गोंयांत बांदतले तांकां 3 स्टार एंड अबव फॉर हॉस्पिटल इन हिंटरलँड तालुका आमच्या सारके तालुका 50% रिबेट ऑन स्टेट GST exemption and stamp duty and registration and waiver of the processing fees. दूसरी गोष्ट केला स्पीकर सर की टैक्स रिलीफ फॉर रियल एस्टेट डेवलपमेंट 50% discount on infrastructure tax will be provided for real estate development at a time of technical clearance. Further 50% discount will be provided on the insurance of the occupant certificate and MSC scheme to provide penalties and transfer has been proposed. So हे सगळी स्किमी केल्ल्यो आसा एक बरी गोश्ट करपाक. हांव इतल्या CM कडेन मागता की नॉर्मली एक स्टेटीचो बजेट जेन्ना आसता की 100% जेन्ना आमी म्हणटा तो एटलिस्ट 45 to 50% कॅपिटल एक्सपेंडिचर वचपाक जाय. म्हाका दिसता गुजरात जे स्टेटीन 45-50% कॅपिटल एक्सपेंडिचर वयता. आमच्या गोंयान स्पीकर सर तो दाखयता 20%. कितलो इम्प्लिमेंट जाता 20% म्हाका खबर ना स्पीकर सर. पूण तो खऱ्यांनी इम्प्लिमेंट जावचो अशें ऑनरेबल CM कडेन मागणी करता. आज खुबश्यो बऱ्यो गोश्टी ऑनरेबल CMन केला. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन घालून एकठांय हाडून सगळे डिपार्टमेंटान वेकन्सी काडटा. पूण म्हाका दिसता मातसो प्रोसेस स्लो आसा तो बेगिना जावचो अशी विनंती करता. तशेंच आमचे जे CM फेलोशीप प्रोग्राम हो कॉन्सेप्ट जो केल्लो आसा हो रिसर्च आनी डेव्हलपमेंट इनिशिएटीव करपाक हो बरी गोश्ट केल्ली. हांव इतले CM कडेन मागता तो गोवा CSR ऑथॉरिटी भितर जे CSR कंबायन CSR मोडपाचे जे काम करपाचे संकल्पना दवरलेली आसा ती सगळ्या मतदारसंघाची करची. कित्याक खंयचे तरी एक कडेन करून तेजो व्हॅल्यू जो आसा हो सगळ्यांक पावचो. कित्याक CSR इनिशिएटीव CMन बरी घेतल्या की गोवा CSR ऑथॉरिटी केली. ऑथॉरिटीन मागीर खंय कितें करता हेय मातशें तेणें सांगचें आनी ते करून घेवचें सगळ्या मतदारसंघांचे. सो दॅट आमचे जशे प्रायवेट लोकांनी जशे स्पेशल भुरग्यांक जशे आमचे मतदारसंघान 2 चेतना चॅरिटेबल ट्रस्ट आनी स्कूल घातला स्पेशल भुरग्यां खातीर. हो आमचे इवन बाकीचे स्कुलां आसा संजय स्कूल म्हणून चालू आसा. पूण बाकीचे स्कुलां आसा हेंका ते इनिशिएटीव दिवन तांकां हेल्प करपाक स्पीकर सर बऱ्याक पडटलें. आज एड्युकेशन सेक्टरान जे 100% लिटरेट स्टेट करपाक जे आमी CM केअर्स आनी एक्सलन्स सेंटर्स आनी स्कीम स्पेशली ST भुरग्यांक केल्ल्या की तांकां कॉम्पिटिटीव एग्जाम करपाक फक्त तांकांच न्ही कोणाक जर इंट्रस्ट आहा घेवपाक जे कॉम्पिटिटीव एग्जामी भितर स्पेशल तांकां कोचिंग घेवपाक. कित्याक आज आमी पळयता स्पीकर सर आमचे गोंयान नीटाची एग्जाम पयर जाली आनी नीट हें जें कंपल्सरी हू वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर she or he has to answer NEET. आणि वी हॅव अ लिमिटेड सीट्स इन गोवा. वी आर नॉट ब्रिंगिंग इन प्रायवेट कॉलेजीस आनी बाकीचे गोश्टी. आनी आज नीटाचे भुरग्यांक जे कॉम्पिटिशन जाता आमची इतली भुरगीं नीट दिता तितले ऑल इंडिया लेवलाचे म्हाका दिसता 8-10 भुरगीं वयता फुडें आनी बाकीची गोवा मेडिकल कॉलेजीन पावता. आनी मागीर इतले शिकूनय तेजे जे एक्सपेक्टेशन आसता की खंय तरी आपूण दोतोर जावपाचो हे फुडें वचना तेन्ना प्रायवेट जेन्ना तेणें स्कुला भितर कॉन्सेप्ट जो हाडला होय मातशें तेणें लक्षांत घालून जशें आमचे पयलीं इंजिनियरींग कॉलेजी एकूच आशिल्ली आज 5-6 जाल्यो तशें डॉक्टर जावपाक आमचे स्पेशलिस्ट जावपाक आनी डॉक्टर जावपाक हांगा करचें स्पीकर सर. स्पेशली सावथ गोवान जर ती कॉलेज जाता ती करून घेवची स्पीकर सर. आज टेक्निकल एड्युकेशना भितर तो DG हांव ऑनरेबल CMक थँक्यू म्हणटा की DG गिफ्ट स्कीम जी मदींच तेणें हांव नको कोणाचे IAS ऑफिसरान कोणाचे हेजे आयकून बंद केल्ली ती परतून चालू केली. खुबशे बेनिफीट जाता. कशें बेनिफीट जाता स्पीकर सर आमी ग्रॅज्युएशन म्हणटा आनी वेन वी से वी आर बिकमिंग ग्रॅज्युएट इफ यू आर बिकमिंग कॉमर्स ग्रॅज्युएट or if you are becoming arts graduate, your annual fee is only 10,000 rupees. But with the DG scheme, the technical education department, म्हणजे एड्युकेशना खातीर जे भुरगे इंजिनियर जावंक सोदता तेंचे खातीर DG स्कीम रिइंट्रोड्यूस करून बरें केला स्पीकर सर की टीचर जे भुरगे जेन्ना प्रायवेट कॉलेजीन वयता तो बेनिफीट आफ्टर एवरी स्टुडंट इज गिवन बाय द गव्हर्मेंट. नाल्यार आवय बापायक 1.5 लाख रुपया
1,40,000 रुपया दिवंक पडटले जे प्रायवेट इंजिनियरींग कॉलेजीन वयतले. सो हांव थँक हॉनरेबल CM की DGA स्कीम तेणें जो ग्रांट दवरला हे बऱ्यांक पडटले स्पीकर सर. स्पीकर सर, स्कील डेव्हलपमेंट अँड एंटरप्रिनरशिप जे तेणें आज एप्रेंटीस प्रोग्राम केल्या ही बरी गोष्ट केली आसा स्पीकर सर. इनिशियली एक एटलिस्ट तांकां गव्हर्मेंटान भितर वा प्रायवेट इंडस्ट्री भितर एक नोकरी करपाची संदी मेळटा. पण हांव ऑनरेबल CM रिक्वेस्ट करतलो की तेणें एक बरी गोष्ट केल्या, तांकां स्टायफंड दिता 11, 12, 13,000, 10,000 अशे वेरियस स्टायफंड्स आर बीइंग गिवन आनी प्रायवेट इंडस्ट्रीन घेतल्या. पूण म्हाका दिसता इट हॅज टू बी इन 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 कोहेजन म्हणजे भुरगीं कितली पास आउट जाता 12th, कितली भुरगीं पास आउट जाता ग्रॅज्युएशन, कितले इंजिनियर पास आउट जाता, हांकां सगळ्यांक ही एप्रेंटीस तरी 1-2 वर्साची एप्रेंटीस स्कीम ही तेणें वाडोवची सो दॅट दे कॅन गेट हँड्स ऑन एक्सपिरियन्स. आनी कितें जाता स्पीकर सर, फ्रॉम एक्सपिरियन्स मेळटल्या कारणान आपण जर एंटरप्रेनर जातलो जाल्यार ताका खंय तरी एक ही कॅन मेक हिज डिसिजन इन लायफ. सो एप्रेंटीस स्कीम जी केल्या ही बरी गोष्ट स्कील डेव्हलपमेंट अंडर तेणें स्पीकर केल्ली आसा. आनी स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग हें जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना हे सगळी गोश्ट्यो जे टाटा हितून कंप्लीट केल्या. आमचे मतदारसंघान टाटाचे काम चालू जालें, मातशें स्लो आसा. ऑनरेबल CMन तेजें लक्ष घालून मातशें बेगिना करून जसो ITIचो कॉम्प्लेक्स आसा तो बेगिना करचें स्पीकर सर. स्पीकर सर, इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी म्हणटा, हांव चड कांय उलोवचें ना, हांव GSRTCचें उलयतां. म्हाजे प्रोजेक्टा खातीर तेणें इन्फ्रास्ट्रक्चराचें खुबशें काम घेतल्या. पूण खंय तरी आमच्या मतदारसंघान जे इन्फ्रास्ट्रक्चर GSRTCन कामां घेतलेली 8 वर्सां कंप्लीट जायना. ऑनरेबल CMक रिक्वेस्ट करता ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस, हें न्ही की CMचे मनान ना करपाचें, पूण खंय तरी मागीर तें फुडें वचना. म्हजें बस स्टँड म्हाका बजेटार स्पिचानूय ऑनरेबल CMन एनावन्स केला की कुचोड्या वयलो बस स्टँड करपाचो. हो म्हाका दिसता 4-5 बजेट स्पीच जाले, आजुनूय तो बस स्टँड फुडें वचना. हे पाटी तरी ऑनरेबल CMन लक्ष घालून तो बेगिना करचो अशें विनंती करता. तशेंच ऑनगोईंग प्रोजेक्ट जे आमचे आसा, जावं ते आमचे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बंद पडलेलो आसा, जो फुडें टेंडर काडून फुडें वयचो, बाकीचे गोश्टी आसा ते करचे. मागीर डिमांडा म्हणटी उलयतलो स्पीकर सर, पूण प्रोविजन केल्लें आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयचें वाडोवपाचें, हे बरी गोश्ट केल्ली आसा स्पीकर सर. आनी पयशे दवरलेले आसा तेजे खातीर आनी हे पयशे युटिलायज करपाक, जशें हांवें आत्ताच म्हटलां की कॅपिटल एक्सपेंडिचराचो 15-20% आतां यूज जाता गोंयचो. म्हाका दिसता हाची बाकीचे स्टेटी परस सगळे परस कमी आसा आनी हो 40% तरी करचो अशें हांव ऑनरेबल CM कडेन मागता. आज आमच्या मतदारसंघाचे शिवरेजीचें काम चालू आसा स्पीकर सर, आनी वेगळे वेगळे विशय फालतू कोण उबे जाता आनी वेगळे वेगळे विशय म्हणटा आनी खंय तरी सरकारान तेजेर लक्ष घालूंक ना आनी सारकें करून अशें म्हणटा. पूण म्हाका दिसता स्पीकर सर, सगळ्यो बाजू मांडटा तेन्ना शिवरेज जी आज आमच्या मतदारसंघान जे ऑनरेबल CMन एक फोकस केला की गोवा सिवरेज मास्टर प्लॅन 2050 हितू भितर वॅक्यूम सिवरेज नेटवर्क सिस्टम करपाचो. बाकीच्यो ह्यो बऱ्यो लक्षान म्हणजे बऱ्यो सिवरेज टॅक्निक्स, कित्याक आतां आमचे वयर दोंगर सकयल असल्या कारणान नॉर्मल ग्रॅविटी वा पंपींग स्टेशन दवरून सिवरेज जायना. So we have to adopt new technologies today, as he has suggested, the vacuum-based technology, which works out for us in small areas. And this technology should be taken far forward, and so that we can complete our areas. Provision of only 15 crores is made in Kuchare, but I am sure that Honorable CM will be kind enough to see that the completion of the entire Kuchare project takes place, Speaker sir. Speaker sir, Public Works Department प्रोविजन जेन्ना करता इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाचे हे जे केला एलिवेटेड कॉरिडॉर्स, नॅशनल हायवे, हे सगळे उलयला. सगळे लोकांक खबर आसा की डबल इंजीन सरकार जातकीर कितलो गोंयांक फायदो जालो आनी कितल्यो गोश्टी फुडें गेल्ल्या इन्फ्रास्ट्रक्चराच्यो. न्यू प्रोजेक्टूय चालू जावपाचे आसा. आतां परवरीचो जो वयलो चालू आसा तोय जातलो कंप्लीट, अशें खूब जातले स्पीकर सर. आनी जाता तेन्ना एकूच लक्षान हाडपा जाय स्पीकर सर की ज्यो कॉरिडॉर, जो मेजर कॉरिडॉर जो ऑनरेबल CMन सांगला की कॅटल, स्ट्रे डॉग्स हे जे ग्रीन कॉरिडॉर्स करपाचे आहा इनिशिएटीव केले. म्हाका दिसता हेजेर मातशें एक लक्ष घालून, कित्याक आज आमी पळयता की बिकॉज ऑफ स्ट्रे कॅटल खुबशे एक्सिडंट जाता. आमचो ऑनरेबल मिनिस्टरान लक्ष घातलाच, पूण ताका टेक्निकली आमकां दिसता सपोर्ट जावपाक जाय. एक पंचायत बॉडी हॅज फेल्ड in the past, so as some municipalities have failed in tackling the stray cattle and stray dogs menace.
but where the government has to intervene with the various schemes. But whether the schemes are really implemented in total, what it has been emphasized for, whether they are ultimately successful, हे नसतं गव्हर्नमेंटान आमचे पळोवपाक जाय. स्कीम केल्यो म्हणून जावचें ना स्पीकर सर. आनी जशें ऑनरेबल सीएमान आपणाचे ग्रीन कॉरिडोर और मेजर हायवेज करपाचो जो भाग घेतला हो बेगिना बेगीन जातलो, सो आमकां खूब रिलीफ मेळटलें स्पीकर सर. स्पीकर सर, आमचे ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंटान ऑनरेबल सीएमान जे न्यू डिपार्टमेंट केला ताका खुबशे आपणाचे लक्ष घातलां आनी खुबशे पयशे दिल्ले आसा. 2 मिनटां स्पीकर सर. आनी हे करता तेन्ना खुबशे प्लांट चालू केल्या आनी हे कंप्लीट करपाचे डेटी दिल्ले आसा बजेट स्पीचान की 2026 पासून सगळे प्लांट जावन म्हाका दिसता मेजर उदकाचो विशय जो आसा, जो ऑनरेबल सीएम 24 वरां म्हणटलो, आतां 5 वरां मिनिमम मेळपाक जाय, हो 24 वरां मेळपाकूच जाय. हो विशय म्हाका दिसता हे प्लांट कंप्लीट जातरी मेवतले. पूण हेजेर कंप्लीट जाता वा ना हेजो एक रिपोर्ट म्हाका दिसता करून घेवन लोकां खातीर जो ऑनरेबल सीएमान जो बजेट स्पीचीन प्रोनावन्स केला की वॉटर सप्लाय करपाक आपण 577.01 crores हो प्रोविजन केल्लो आसा. हे खऱ्यांनी पावतले हो काय ना हे म्हाका लक्ष घालून लोकांक जो उदकाचो विशय खंय खंय उरला तो कंप्लीट करपाचो जो संकल्पना दवरल्या ते करचे. आज वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटा खातीर प्रोविजनूय खूब केल्ल्या बजेटान. आमच्या मतदारसंघ स्पीकर सर तुवें पळयला, तुवेंच फुडाकार घेवन खंय तरी बंधारा घालपाचें केला कित्याक म्हैसाळ डॅमार उदक पावना म्हण. आमचे कडेन पावस इतलो येता स्पीकर सर आनी विशय असो आसा की स्पीकर सर की हे उदक कशें सांबाळप आनी तेजे खातीर प्रोविजन केलां. पूण लोकांचो बाजू घेवन करचे अशी विनंती करता स्पीकर सर. कित्याक अल्टिमेटली जे थोड्या लोकांक फायदो जाता तेन्ना खंय तरी सफर जाता, हांकां ना सफर जाता तेन्ना कम्युनिटी सगळ्यांक घेवन आनी सेव करून करचे. हे बागा भितर करून फुडें व्हरपाक जे संकल्पना दवरल्या ती करची स्पीकर सर. स्पीकर सर, आमी इलेक्ट्रिसिटीचे पळयता बजेट भरपूर व्हडलें दिला. हांव नको आमचो सुदीन बाब खूश आसतलो की इतले पयशे दिल्या 4,131 कोटी. हांव नको कसो तो युटिलायज करतलो तो. पूण युटिलायज करता तेन्ना स्पीकर सर हांव ताका नजरे काडून दिता ते रस्तो असो फोडटा की तेजेर कॉन्ट्रॅक्टर फुडें मागीर लक्षूच घालना स्पीकर सर. आमचे जो तिरामोळ टू जांबोली रस्तो वयता आनी सांगे मागीर फुडें वयता म्हाजे मतदारसंघात लागता तो सारको म्हणजे व्हायट लायन जी मदीं आसा ती दिश्टी पडना, तो सिंगल रस्तो जाला स्पीकर सर. हांवें ऑनरेबल मिनिस्टराकूय बरोवन दिल्ले आसा तेजेर मातशें लक्ष घालचें चवथी पयलीं. कित्याक कॉन्ट्रॅक्टर आमी म्हणना की तेणें एस्पाल्ट करचो, पूण एटलिस्ट रबल घालून तो हार्ड करून तो युजेबल करचो अशें हेशें जायना स्पीकर सर. आज हें करता तेन्ना रिन्युएबल एनर्जीची स्कीम आमचे ऑनरेबल सीएमान काडल्या आनी काडटा तेन्ना आमच्या मतदारसंघात 787 एप्लिकेशनां केल्या. पूण ती एप्लिकेशनां फुडें गेली यो काय ना म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरान लक्ष घालपाक जाय. हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करतलो की ती एप्लिकेशनां घेवन आमच्या मतदारसंघात येवं ते लोकांक कशें दिवप. ही जी फ्री बिजली जी स्कीम जी आसा ही एप्लिकेशनां घेतल्या ही बरी स्कीम स्पीकर सर. जारी जर नॉन रिन्युएबल एनर्जी भितर जर फंड दिवं ना जाल्यार आमचे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो आसा तितून भितर ही प्रोविजन करून एटलिस्ट स्टार्ट करचे, थोड्या लोकांक बेनिफीट जावचे स्पीकर सर. इफ मुख्यमंत्री फ्री बिजली स्किमीचे भितर जे नॉन रिन्युएबल एनर्जी डिपार्टमेंट केल्या स्पीकर सर. आज अर्बन डेव्हलपमेंटा भितर खुबशे गोष्टी ऑनरेबल सीएमान बरयतल्या की 6,000 स्मार्ट वॉटर मिटर्स, मागीर आमी स्मार्ट पोल आनी स्मार्ट इल्युमिनेशन आनी बाकीचे खुबशे ही बरी गोष्ट स्पीकर सर. गोंया भितर हे जर जायना आनी खंय जातलें. हे गोंयान भितर जर आमचो बारीकशें गोंय आमचे कडेन सारकें स्मार्ट गोंय करूंक ना जाल्यार कशें जातलें. सो ऑनरेबल स्पीकर सीएमाचें विजन जें आसा हे बरें विजन आसा स्पीकर सर फुडें व्हरपाचें. चड टायम ना हांव जाणा तूं म्हाका पोतून पळयता स्पीकर सर ती उबो बंद जावचो. आनी 1-2 मिनटां घेता स्पीकर सर की आज आमी म्हणटा की जे ट्युरिजम सेक्टर हो वाडपाक जाय. ट्युरिस्ट खूब येयल्ले आसा पूण येता तेन्ना जे वेस्ट सायड एम्युनिटीजाचेर फोकस ऑनरेबल सीएमान दवरला ही बरी गोष्ट. पूण बेगीन करचे प्लग एंड प्ले वेस्ट सायड एम्युनिटीज आनी बाकीचे ज्यो गोष्टी ऑनरेबल सीएमान कॅरवन पार्क्स, ओशनरियम ह्यो सगळ्यो गोष्टी आहा त्यो बऱ्यो. म्हाका दिसता एकूच पर्वरी टावन स्क्वेअर हो फुडें गेल्लो आहा. बाकीच्यो गोष्टी तेजेरूय लक्ष घालून बाकीचे वेस्ट सायड एम्युनिटीज आनी हे सगळे फोकस करून फुडें वयचे इन द इंट्रस्ट ऑफ ट्युरिजम स्पीकर सर. स्पेशली तुमच्या मतदारसंघात आमच्या मतदारसंघात ट्युरिस्ट येवपाक जाय. तुमकां दूधसागर पळोवपाक खुबशे लोक येता पूण वेस्ट सायड एम्युनिटीज काय ना. तुका खबर आहा प्रायवेट लोक व्हरून
तांकडे 200 रुपया आता पार्किंग करपाक तुका खबर आसा स्पिकर सर. सो हे एम्युनिटीज जर केल्यो तर म्हाका दिसता लोकांक ट्युरिझम आमच्या सायडीन बऱ्याक पडटलें स्पिकर सर. स्पिकर सर लास्ट उलयता तेन्ना कितें तुमी टायम दिना म्हण एकूच लक्षात हाडटा ऑनरेबल सीएमान की आज 7th पे जे आसा खुबशे गव्हर्मेंट सर्वंटाक मेळना. पंचायतीन स्टाफ आसा तांकां 6th पे आता 7th पे इम्प्लिमेंट केल्या खूब वर्सां जालीं. पूण हे 7th पे म्हाका दिसता आतां 8th पे जावपाचें आहा. तो जे कोणाक 7th पे मेळना खंयचें कॉर्पोरेशन दिवना और आमचे पंचायतीन जे स्टाफ जे आसा तांकां दिवना तांकां तेणी करपाक जाय. आनी ज्यो गोश्टी म्हाका दिसता 7th पे इज नॉट इट्स नॉट समथींग, इट इज अ नेसेसिटी. आणि आज जेन्ना हे करता तेन्ना हे लक्ष घालून सीएमान करचे. बजेट स्पीड आमी पळयल्या, लोकांनी पळयल्ले आसा आनी म्हाका 100% खात्री आसा. इवन आमचे होम गार्ड हांव जाणा सर ते हॉनररी जॉब आसा. सीएमान बजेट प्रोविजन थोडी केल्ल्या तेची एक सोसायटी करून ताका एक खंय तरी PF एडवांटेज वो कितें तरी करून घेवचे. गव्हर्मेंटान करचे न्ही पूण ताका एकठांय हाडून खंय तरी सोसायटी केली जाल्यार प्रॉव्हिडंट फंड तांकां तेंचे भितर हो तेंचे भितर जो फंड नेचरान भितर लोन स्ट्रक्चर जशें PW भितर सोसायटी आहा तेंची एक सोसायटी कॉन्सेप्ट केल्लो आहा. तितून भितर चेअरमॅन PC आहा आनी वायस चेअरमॅन WRAचो चीफ इंजिनियर आसा. अशें करून तांकां लोन स्किमी मेळटा. अशें हे लोकांनी करचे अशें विनंती करता. आनी परतून एकदां ऑनरेबल सीएमान जे बजेटान घातला ते वर्साक इम्प्लिमेंट करचे आनी इम्प्लिमेंट करून हे जर आज संकल्पना दवरलेली आसा संपूर्ण गोंयांत करपाक हो संकल्प पुराय जातलो अशें म्हणून परतून एकदां देव बरें करूं म्हणटा स्पिकर सर. माननीय आमदार वीरेश बोरकार. Speaker sir, I stand to speak on the budget speech. Speaker sir, स्वयंपूर्ण गोय प्रशासन तुमच्या दारी. स्वयंपूर्ण मित्र, अंत्योदया, ग्रामोदया आणि सर्वोदया हे आयकपाक खूब बरें दिसता. आनी मात सद्याक जे पुअर बजेटरी मॅनेजमेंट, अंडर युटिलायझेशन, रिअप्रोप्रिएशन of other grants, imprudent budgetary management, deficient budgeting, unrealistic estimates, over budgeting हे सगळे CAG रिपोर्टान वाचून बजेट कशें फोटींग आनी गोंयकारांक कशें पिशान काडटा हे दिसून येता. स्पीकर सर, विकसीत भारत 2047, विकसीत गोंय 2037 हे एक कशें आनी कित्याक आता ह्या 2025-26 जे बजेट आसा म्हटल्यार फक्त एक आंकड्यांचो खेळ हो कसो तो आमी आता उलोवन सांगतले. स्पीकर सर, आता आमी 2022-23 CAG रिपोर्टान कशें पळयला बजेट सारकें ना, फुडले बजेट कशें करता आनी 2025-26 बजेट फक्त एक आंकड्याचो खेळ हे पळोवया. Speaker sir, at the end of the financial year 2022-23, 25% of the total budgetary provision remained unutilized. Supplementary provisions consisting 7.75% of the original budget made during the year proved unnecessary. Speaker sir, saving 3 times चड आसा आनी supplementary provision केला. आता स्पीकर सर हे कित्याक केला? जेन्ना ऑलरेडी सेव्हिंग आसा आनी सेव्हिंग आसून पासून सप्लिमेंटरी हे केल्लो आसा, सो हितून कळटा की हे बजेट जे आसा हे बजेट सारकें ना. स्पीकर सर, इन्फ्लेटेड बजेट करता कित्याक हो एक प्रश्न आसा स्पीकर सर. आनी लोकांक पिशान काडपाक सोदता काय कितें? गरज नासतना इन्फ्लेटेड बजेट दिला, अनप्लॅन्ड बजेट दिला, अनरियलिस्टीक बजेट दिला. सो हे बजेट असो गुणोवन कित्याक दाखयता? स्पीकर सर, repeated low utilization over years indicates poor budgetary management by the state. फक्त 63 to 75% budget utilize करता from 2018 to 23 आणि फाटली 7 वर्सां ओव्हर बजेटिंग आणि करीत आसा. स्पीकर जर 7 वर्सां CM दोतोर प्रमोद सावंत आसा पण 7वी वर्सां सेम चालू आसा. स्पीकर सर, आमी पळयता की इतली वर्सां 7 वर्सांच्यान ओव्हर बजेटिंग करून जे बजेट आसा तो बजेट सिस्टमॅटिकली दाखोवप ना, तो बजेट फाटल्यानूच उरला. स्पीकर सर, आनी आतां आमी उलया जो अननेसेसरी एक्सेसिव्ह सप्लिमेंटरी ग्रांट्स केल्या. टोटल ऑथोरायझेशन असले ₹26,365 crores आणि तितून जी सेव्हिंग आसा
रुपीज 6,608 crores, which is 25%. म्हटल्यार इतलो व्हडलो बलून दाखयला आनी त्या बलूनाचो फक्त 25% जो आसा तो सेव्हिंग दाखयला आनी सेव्हिंग दाखोवन बसून हांगा सप्लिमेंटरी घेत आसता. स्पीकर सर, 25% यूज करता तितूंतले मेजर ग्रांट्स हांव तुमकां सांगता. PWD, पंचायत, GMC, इलेक्ट्रिसिटी, स्पोर्ट्स अँड यूथ एफर्ट्स, हेल्थ, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हे सगळे आसा. स्पीकर सर, इतले जे डिपार्टमेंट आसा आतां हांकां प्रोविजन करता मात ते ग्रांट्स यूज जायना. आतां हे डिपार्टमेंट हे खूब इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट आनी खूब गरजेचे डिपार्टमेंट, सगळे आयज ह्या डिपार्टमेंटाचेर डिपेंड आसा, पूण हे सारखे यूज जायना. स्पीकर सर, प्रॉपर स्क्रुटिनी करिनासतना सप्लिमेंटरी प्रोविजन हे कित्याक लागून करता? कित्याक जेन्ना सेव्हिंग आसा, सेव्हिंग आसून बसून हे कशें करता हेजो प्रश्न म्हाका दिसता सीएमान दिवपाक जाय आसलो, मात तो ह्या बजेटान ना. स्पीकर सर, 25 केसीस अश्यो आसा की सप्लिमेंटरी प्रोविजन बेश्टेच घेतला आनी तितून एक्सपेंडिचर जो आसा तो रुपीज 6,416 crore आनी बजेट आसले तांकां ते रुपीज 8,183 crores. सो सप्लिमेंटरी प्रोविजन रुपीज 880 crores इन 25 केसीस बेश्टेच अननेसेसरी घेतला. आता स्पीकर सर, हेजे कोण सीएमान हेजेर आपणाचो आन्सर दिवपाक जाय की बाबा इतले बजेट घेवन बसून, इतले बजेट आसून सप्लिमेंटरी डिमांड घेतला आनी ते फुडें येला आनी सेव्हिंग इतलो जाला की 880 crores. स्पीकर सर, रुपीज 608 crores सेव्हिंग असले तरी पूण रुपीज 1,898 crores सप्लिमेंटरी प्रोविजन गरज नासली आनी हो ट्रेंड गेल्या ती 5 वर्सां चालूच आसा. आनी हो सीएमाचो सद्याचो जो बजेट आसा हो बजेट पळोवन बसून हो ट्रेंड चालूच उरतलो अशें तरी आमकां दिसता. स्पीकर सर, आतां हो आंकड्यांचो खेळ जो आसा तो फुडें व्हरया. 6 out of 88 grants utilize less than 30% of the budgeted allocation. Under utilization of grant indicate deficient budgeting. स्पीकर सर, आता आमी एक उदाहरण घेवया. ह्या जे ग्रांट्स आसा तितूंतलो एक जो ग्रांट आसा तो म्हणजे न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी. या ग्रांटाचे 2018-19 ह्या वर्सा फक्त 60% यूज जाला. 2019-20 ह्या 0% म्हळ्यार कांयच यूज जावना. हो ग्रांट जो आसा तितून कांयच यूज जावना त्या वर्सा. 2020-21 थंय फक्त 5% यूज जाला. 2021-22 फक्त 9% यूज जाला आणि 2022-23 फक्त 12% यूज जाला. आणि ह्या वर्सा जो न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी बजेट जो आसा तो 58.93 crores आसा. सो हे स्पेंड जातले काय कितें हो एक व्हडलो प्रश्नचिन्ह जाला. आणि अशी बाकीची जी ग्रांट्स आसा जावं तो इलेक्शन ऑफिस, एनवायरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स, म्युझियम, टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग हे डिपार्टमेंटांनी सेम हालत जाल्ली आसा. सो स्पीकर सर, हे जे ग्रांट आसा हे ग्रांट कित्याक लागून डेव्हलपमेंट जावपाक आनी स्वयंपूर्ण करपाक लागून, मात हे स्वयंपूर्ण जाल्ले अशें दिसूनच येना. आनी जेन्ना आमचो दोतोर प्रमोद सावंत सांगता की आमी रिन्युएबल सोर्सीस जो आसा तो प्रमोट करता, हितून क्लियर कट कळटा की हे प्रमोट करिना पण डिक्लायन करता, आमकां रिन्युएबल एनर्जी फुडें व्हरपाची ना हे कळून येता. स्पीकर सर, आतां आमी फुडें या. थोडे ग्रांट्स मोर देन 100 crores सेव्हिंग करता फ्रॉम 2021 to 23 आनी तेंचे एवरेज अशें आसा. PWD 46%, GMC 72%, म्युनिसिपालिटी 60%, WRD 49%, इलेक्ट्रिसिटी 49%. सो स्पीकर सर, इतली सेव्हिंग ह्या डिपार्टमेंटान जाल्या आनी ह्या बजेटान 2025-26 बजेटान तांकां प्रोविजन्स असो आसा. PWD 1,975 crores, GMC 993 crores, म्युनिसिपालिटीज 452 crores, WRD 756 crores आणि इलेक्ट्रिसिटी 4,131 कोटी, जसो आता काब्राल बाबान सांगले. आता आमी पळोवया की जो एवरेज आमी काडटा हो गेल्या तितली वर्सांचो एवरेज समज काडलो नाजाल्यार हेजो सेव्हिंग कितलो उरतलो. PWD आउट ऑफ 1,975 crores 908 कोटी सेव्हिंग उरतलो. GMC आउट ऑफ 993 crores 714 crores सेव्हिंग उरतलो. म्युनिसिपालिटी 452 crores 271 crores सेव्हिंग उरतलो. WRD 759 crores 371 crores सेव्हिंग उरतलो. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट 4,131 कोटींतले
2024 कोटी सेव्हिंग उरतले. स्पीकर सर हे चल्लां कितें? हांगा आमी कितें आमचो मिलेर भरून दवरूंक सोदता काय FD करपाक सोदता? सो हो एक व्हडलो प्रश्न चिंत आसा. कित्याक इतली डिपार्टमेंटां जी डिपार्टमेंटां खूब गरजेची आसली, आज आमचेच डिमांड तुम्ही पळया. फॉर एक्झाम्पल आमी PWDन पळय, आज PWDचो रस्त्याची हालत कितें जाला. आतांच काबराल बाबान सांगलें की आमचे रस्ते फुटोन गेल्या, इतलीशी कड आसा ते कडेंतल्यान वचपाक मेळटा म्हणून. सो तेंच्याच आमदार सांगता की रस्ते सारके ना. सो हे रस्ते सारके ना, मात इतली सेव्हिंग आसा, इतली जी अनयुटिलायज बजेट आसा, अनयुटिलायज आसून पासून हें चल्लां. आयज तुम्ही पळया, आमी कितलेशे डिमांड घातले की सायनबोर्ड्स जे आसा ते सायनबोर्ड्स ना, सायनेजीस सारके ना, जावं उदकाची वॉटर सप्लाय पायपलायन्स कितलेशे कडेन पावल्ली ना. सो हो इतलो जो कारबार जो PWD डिपार्टमेंटान आमी पळयता, तो PWD डिपार्टमेंटान इतलो जो यूजूच करूना, बजेट जो अनयुटिलायज दवरिल्लो आसा. तुम्ही पळया GMCन, आयज GMCची हालत कितें जाल्ली आसा. इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटी GMCन जाय आसली ती अजून पर्यंत त्या पद्दतीन जाल्ली ना. आयज वखदांक लागून डिले जाता. जावं तुम्ही पळयता आसतले जेन्ना आमी GMCन वयता तो पार्किंग फॅसिलिटी जावं बाकीची फॅसिलिटीज, क्वॉर्टर्स आसा, क्वॉर्टर्साचो आमी डिमांड घातलेलो की क्वॉर्टर्स रिनोवेट करपाक, स्टाफ क्वॉर्टर्स रिनोवेट करपाक जाय म्हणून. मात हे GMC अंडर आमचे जो मंडूर हेल्थ सेंटर आसा, हो मंडूर हेल्थ सेंटराक पासून आमी स्टाफ क्वॉर्टर्स आसा तो रिनोवेट करपाक जाय हेजोय प्रपोजल घातला. बट हे कांयच दिसना. कित्याक दिसना? हे इतले आसून म्हटल्यार अनयुटिलायज ऑलमोस्ट अराउंड 72% अनयुटिलायजेशन समज जाले, नाजाल्यार आमचे GMC जो इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटी जाय ती मेळपाची ना. आनी ह्या बजेटान ह्या हितून क्लियर कट ते दाखयता. स्पीकर सर, आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान पळय, आयज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हंटा म्हणटा, अंडरग्राउंड केबलिंग करता. आयज कितलेशे कडेन उरलेले आसा. आयज स्टाफ अवेलेबिलिटी ना. त्या दिसा आमी पळयताले की स्टाफ सारके मेळना. सो अंडर स्टाफ आसून पासून आयज ह्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान इतलो बजेट म्हळ्यार 2024 कोटी अनयुटिलायज उरतलो. इतलो म्हाका दिसता मिनिस्टरान हेजेर हें करपाक जाय की इतली वर्सां आतां करता बजेट, तो कसो पेंडींग उरता. WRDन सेम सिच्युएशन. WRDन आमी पळयता की कितलेशे फावटी फायली डिले करता. बजेट ना, फंड अवेलेबल ना. सो अशी गत जाली जाल्यार हेच सिस्टम चलतलो. आयज तुम्ही पळयता आसतलो सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्यो कितलेशे फायली पेंडींग उरता आनी आन्सर मेळटा कितें बजेट प्रोविजन ना, ते फुडल्या वर्सा वयता, मागीर फुडल्या वर्सा वयता. सो इतली जे स्किमी ज्यो सरकाराच्यो आसा, ह्यो स्किमी जेन्ना इतले अनयुटिलायजेशन जाला ते कित्याक लागून फाटीं उरला. स्पीकर सर, तशेंच आमी ग्राउंड आमचे पळयता, स्पोर्ट्स फॅसिलिटी जायना सारकी. आनी ती स्पोर्ट्स फॅसिलिटी खरें म्हटल्यार आमकां प्रत्येक जाणांक मेळपाक जाय. आमचे ग्राउंड म्हटल्यार आमचो जो कुर्काचो ग्राउंड आसा, त्या टायमार पासून गेले ते फायनान्शियल इयराक आमकां सांगले फंड अवेलेबल ना, आमी फुडल्या वर्सा घेवया, नेक्स्ट फायनान्शियल इयर घेवया. मात हांगा अशें दाखयता की तुमचे कडेन फंड आसा, तो फंड फक्त ट्रान्सफर करपाक जाय, मात तो ट्रान्सफरूय करिना. स्पीकर सर, हें फुडें फुडें चलयत आसा. हें कशें चल्लां स्पीकर सर? हो जो बजेट आसा हो बलून करून दाखयता, मात तो सारको युटिलायजेशन करपाक सारकें ना. स्पीकर सर, सेम थिंग जाता आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. आमी एग्रीकल्चरान आमी खाजन लँडाक लागून रिवायवल ऑफ खाजन लँड हांगा एक पॅकेज मागलेली 5,000 कोटीची. आतां ती पॅकेज 5,000 न्हू 100 कोटी पासून येवना. अजून पर्यंत आमी रावल्या केन्ना येतले काय म्हणून. मात हांगा हजारांनी कोटी जे आसा ते अनयुटिलायज दवरले आनी तो बजेट जो आतां फुडें फुडें दुखलीत आसा. गेले ती 5 वर्सां अशें समज फुडें फुडें दुखलीत रावले नाल्यार हे डेव्हलपमेंटल कामां कशी जातली. आमी सॉल्ट पेन्साचो एक विशय घातलेलो, जो सॉल्ट पेन्साक आमकां रिवायवलाक तेका पयशे जाय आनी तो पासून ह्या फायनान्शियल हितून तो घातलेलो ना. सो ते कशें जातलें जेन्ना इतलो फंड उरता मात तो घालिना. आमी हेरिटेज ब्रिज आमचे कुर्का आसा जावं आमचो हांगा शिरगांव आसा, ह्या हेरिटेज ब्रिजाचे प्रपोजल घातला आनी PWDन घातला. सो ह्या ब्रिजांक समज PWD कडे हो बजेट अनयुटिलायज दवरिता, सुशेगाद रावता आनी ते ब्रिज अजून पर्यंत तुमी काय कितें दुरुस्ती करपाची कशी करपाची तेजो कांयच रिपोर्ट पासून काडूना आनी ह्या बजेटान तो घालूं पासून ना. सो हितून इतलेंच कळटा स्पीकर सर की हो सरकार जो आसा तो फक्त असो बलून कसो दाखयता, तो जे युटिलायजेशन जे आसा ते युटिलायजेशन टायमली करिना. ही डिपार्टमेंटां जी आसा ते डिपार्टमेंट टोटल फेल जाल्ली आसा ही युटिलायजेशन सारकें करपाक आनी फुडें एवरी इयर जो आसा तो फुडें फुडें दुखलीत आसा. स्पीकर सर, सो इतले इन्फ्लेटेड बजेट कित्याक करता आनी मागीर डिपार्टमेंट बवाल मारता आमकां आमचे कडेन तो फंड ना म्हणून. डिपार्टमेंटा कडेन फंड ना करून आमकां फायली फुडें फुडें दुखलिता. फायनान्स डिपार्टमेंटान आमी एवरी टायम म्हाका दिसता सगळे आमदार फायनान्स डिपार्टमेंटान पावता, फायनान्स डिपार्टमेंटाच्यान फुडें दुखलिता आनी हे चालूच उरता. मात सप्लिमेंटरी परत घेता. सप्लिमेंटरी बजेट घेतल्या नंतर सेम जाता, स्पेंड सारकें जायना. जो स्पेंड करपाचो टायम जो आसता तो हें जायना. म्हूण आमकां तरी दिसता की हें जें बजेट आसा हो बजेट फक्त एक आंकड्यांचो खेळ आसा म्हणून. स्पीकर सर, excise expenditure amounting to rupees
119.61 crores in financial year 22 to 23, as well as rupees 12,625.06 crores for the period from financial year 2008-9 till 2021-22 was pending for regularization. आता स्पीकर सर इतले पैसे जे 12,625 कोटी हे पेंडिंग आसा रेग्युलायझेशन करपाक हो कोण करतलो? ह्या बजेटान ते कांयच मेन्शन केल्ले ना, अजून पर्यंत कांय सांगलेले ना. सो हेजो जबाब जो आसा म्हाका दिसता सीएमान दिवपाक जाय. The state government incurs an expenditure of 14.03 crores without any budget provision. हे कशें जालां, कित्याक जालां हेजें एक्सप्लेनेशन कोण दितलो हो एक प्रश्न आसा, तो सीएमान आन्सर करपाक जाय. स्पीकर सर, मागीर फुडें या सीएजी रिपोर्ट म्हणटा की जिल्हा पंचायत अकाउंट्स पेंडिंग आसा. आता स्पीकर सर, नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायत जो अकाउंट्स आसा हो पेंडिंग 14 वर्सां आसा. म्हणजे 14 वर्सां जाली नॉर्थ गोवा झेडपी आसा तेजो अकाउंट्सूच केल्लो ना. हे कितें चल्लां स्पीकर सर? कसलो बजेट आसा? ह्या बजेटान कितें? स्पीकर सर, दुसरें साऊथ गोवान आमी पळयता, साऊथ गोवा झेडपीचो पेंडिंग फॉर 5 years, 5 वर्सां जालीं अकाउंटूच केल्लें ना. अरे कसलो स्कॅम? म्हटल्यार कितें चल्लां? कितें लिपोवपाक सोदता? सीएमान हें सांगपाक जाय. कित्याक सीएम प्रत्येक वेळा सांगता की आपूण डेव्हलप करता, स्वयंपूर्ण करता, आनी कसले हे ग्रामोदय जो दोतोर प्रमोद सावंत म्हणटा ग्रामोदय करतलो, हो कसले ग्रामोदय? हो एक आमकां सीएमान उत्तर दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आमची स्पीकर सर टायम पळय, कांयच उलोवंक ना. स्पीकर सर, आमची कॉर्पोरेशन्स जाल्या काबार, ती पयशांक रडटा. आता आमी पळोवया नेटवर्थ अशी आसा, केटीसी -66.76% खतम, जीआयडीसी -55.89%, टाटा, गोवा मीट कॉम्प्लेक्स -0.61%, बाय बाय, टाटा बाय बाय जाला. स्पीकर सर, कितें जालां ही जी कॉर्पोरेशन आसा ही खतम जाल्या, हेंकां कांयच उरलेलें ना. आनी स्पीकर सर, आमचो सीएम म्हणटा की आमी स्वयंपूर्ण करतले. सो हे पयलू म्हाका दिसता ह्या कॉर्पोरेशनाक आत्मनिर्भर करपाक जाय, हेंकां स्वयंपूर्ण करपाक जाय, आनी मागीर विकसीत 2037चे नारे जे आसा ते दिवपाक जाय. अशी कॉर्पोरेशन कशी चलतली? अजून पर्यंत स्पीकर सर कांयच करूं ना. सो हें सगळें पळोवन म्हाका तरी दिसता की सीएमान आपल्याचें मन आनी धन जें आसा ह्या कॉर्पोरेशनाक समर्पीत करपाची गरज आसा, आनी हें कॉर्पोरेशन जें आसा हें चालीक सारकें लावपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आता आमी पळयता की सद्याची जी एश्युरन्सीस जे सीएमान दिल्ली आसा, अपॉइंटमेंट ऑफ होल टायम कंपनी सेक्रेटरी इन द फॉलोइंग कॉर्पोरेशन्स: गोवा स्टेट शेड्यूल्ड ट्रायब फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड. स्पीकर सर, आमचो जो स्पीकर आसा ते स्पीकर ह्या कॉर्पोरेशनाक लागून आपणान फूल ट्राय केली आनी प्रयत्न करून हें कॉर्पोरेशन निर्माण केलें, ते फुडें हाडलें, चालीक लायलें. आनी आयज हेजी हालत कितें जाल्या? आयज म्हाका दिसता आमच्या स्पीकरांनी सांगपाची गरज आसा सीएमाक की हे कॉर्पोरेशनाचेर लक्ष दिवपाक जाय, कित्याक सीएमा कडेन सद्याक पोर्टफोलियो आसा, नाजाल्यार ही कॉर्पोरेशन बंद पडटली. तशेंच केटीसी आसा, सिवरेज अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा आसा, इन्फोटेक कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा आसा. स्पीकर सर, एज पर सेक्शन 203 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 होल टायम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट करपाक जाय. बट ही सगळी कॉर्पोरेशन अपॉइंटमेंट करिना. रिजन कितें? एक सीएस अपॉइंट करपाक आयसीएसआय अपॉइंटमेंट जाय, आनी सीएम आतां प्रपोजल दवरिता की शिस्तीबंद आनी ट्रान्सपरन्सी हाडटलो म्हणून. इतली वर्सां जाली, म्हटल्यार 7 वर्सां जाली सीएम दोतोर प्रमोद सावंत आसा, तेन्ना शिस्त चालीक लागलेली ना, तेन्ना ट्रान्सपरन्सी नासली. हो एक व्हडलो प्रश्न आसा. स्पीकर सर, सीएमान 203 म्हणटा तो वाचचो, जो सेक्शन आसा तो वाचचो. पेनाल्टीज त्या हेजेर पेनाल्टीज लागता, ती म्हणजे फॉर कंपनी 5 लाख लागता, आनी तेंचो जो डायरेक्टर आसा तेका 50,000 लागता. सो ही पेनाल्टी कोण फारीक करतलो? हेजो प्रोविजन ह्या बजेटान केला, हो परत एक प्रश्न आसा. स्पीकर सर, सीएम म्हणटा आमचें गोंय 4th नंबराचेर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोलाचेर आसा म्हणून. बट सीएजी रिपोर्ट कितलेशे नॉन कॉम्प्लायन्सीस सांगता.
mapping of SDG 3 indicators with schemes, devoting of health sector plans, core committee non-functioning, no high-level technical committees. Speaker sir, हो जो CAG report असा, हो clear cut, हो SDG goal, SDG clear cut expose करता. आणि तशेंच आमचे हेल्थ केअर इन्फ्रास्ट्रक्चर हितून 71 सब सेंटर्स ना, 20 प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स ना, 6 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स ना, म्हटल्यार ऑलमोस्ट 50% वो IPHS नॉर्म्स सांगता. म्हटल्यार जो GMC आसा, जे GMCन जावं हेल्थ सेक्टर जे आमचे बाकीचे हेल्थ सेक्टर आसा वो टोटल फेल्ड जाल्लो आसा. स्पीकर सर, आमी पळयता की टर्शरी कॅन्सर केअर सेंटर अपग्रेडेशन ऑफ ट्रोमा केअर फॅसिलिटी इन GMCH हे जावपाचें आसलें, मात तें अजून पर्यंत जाल्लें ना आनी तें पेंडींग आसा. There were gaps in availability of infrastructure in GMCH against National Medical Commission. हे CAG रिपोर्टान सांगला आनी डिलिमिटेड बिल्डिंग्स विथ इम्पॅक्ट हेल्थ केअर सर्विसीस. आयज आमी पळयता की GMC जो आसा हो खूब क्रिटिकल आनी खूब इम्पॉर्टंट आमच्या मतदारसंघान आसा आनी प्रत्येक जाण GMCन येवन आपणाचो ट्रिटमेंट करता. आयज कितलीशी गर्दी जाता आनी हो जो CAG रिपोर्टान जो पॉयंट काडलेलो आसा, म्हाका तरी दिसता आयज प्रत्येक गोंयकारान आयकोपाक जाय की आमच्या गोंयान 71 सब सेंटर्स पेंडींग आसा, म्हटल्यार ती जावकूच ना. 20 प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स जावं ना, 6 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जावं ना. आयज ही गरज कोणाक आसा, ही लोकांक गरज आसा. त्या रिसंटली जे शिरगांव जात्रेक स्टॅम्पेज जाली, त्या स्टॅम्पेजीन जेन्ना कॅज्युलिटीज जाल्ल्यो, त्यो कॅज्युलिटीज पयलू खंय धांवले, पयलू बिचोलीम धांवले आनी बिचोलीम जेन्ना पावले, बिचोलीच्या हेल्थ सेंटरान पावले तेन्ना थंय एकटोच डॉक्टर आसलो आनी तो डॉक्टरान तांकां तो सारको आबूज जालो कितें करपाचें कितें ना जालें आनी तेन्ना तेणें सगळ्यांक GMCन धाडले. आतां हितून अशें कळटा की बाबा जे रुरल लेवलाचेर ही हेल्थ सेंटरां ना आनी हे हेल्थ फॅसिलिटी ना, त्या कारणाक लागून हे जे सरकाराचे हेल्थ डिपार्टमेंट आसा हे हेल्थ डिपार्टमेंट फेल जाला. आमी पळयता की GMCचो जो एवरेज सेविंग जो आसा तो 72% आसा आनी फायनान्शियल इयर 25-26 आमकां जो ग्रांट आसा तो 993 करोड आसा. आनी समज हो ग्रांट एज पर द हिस्ट्री ऑफ GMC चो ग्रांटाची तो पळयलो जाल्यार 714 करोड सेविंग उरतली. पण ही जी फॅसिलिटी आसा ही फॅसिलिटी अजून पर्यंत निर्माण जाल्ली ना, अजून पर्यंत जाल्ली ना. सो हेजे म्हाका दिसता जो आन्सर आसा हो CMान दिवपाची गरज आसा, कित्याक GMC जावं हेल्थ सेक्टर हो खूब गरजेचो. लोकांक ही फॅसिलिटी जाय आनी ही फॅसिलिटी घडयतले जाल्यार म्हाका दिसता हेजेर कांयच पळोवपाक जायना फाटीं फुडें आनी ती फॅसिलिटी पयल्यान हाडपाक जाय. तुमी GMCन पळया कितली गर्दी पडटा. सगळे रुरल हेल्थ सेंटरांतले लोक जे आसा ते GMCन येता, थंय फॅसिलिटी कांयच मेळना. सादें इंजेक्शन बसून मारता नाल्यार तांकां GMCन धाडटा. कॅज्युलिटीन लुटी पडटा. लोक म्हणटा कॅज्युलिटीन कितें जालां, गर्दी आसता, कोणाक ट्रीट करूं कोणाक नाका. हे डॉक्टरांचेर वचून पेज पडटा, त्या स्टाफांचेर पेज पडटात की कोणाक ट्रीट करपाचो. सो हेका लागून ही फॅसिलिटी हाडपाची खूब गरज आसा आनी नॅशनल नॉर्म्स आसा. स्पीकर सर, थोडे उरला 5 मिनटां. स्पीकर सर, इन्फोटेक कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड यांचे अकाउंट्स आणि रिटर्न फायलिंग पेंडिंग आसा. रजिस्टर ऑफ कंपनीज फ्रॉम 2012 to 2025. स्पीकर सर, हे समज कॉम्प्लायन्स करिना नाल्यार हे कॉर्पोरेशन जे आसा ते डॉर्मंट जातले आनी जे समज डायरेक्टर आसा हे डिस्क्वॉलिफाय जातले आनी हेजेर लक्ष जे आसा ते CMान अजून पर्यंत केंद्रीत केल्ले ना आनी गेली ती 14 वर्सां ही फायलिंग जी आसा ती पेंडिंग उरलेली आसा आनी पेनाल्टीज आसा ती कोण हे करतलो, कोण फारीक करतलो, हेजे प्रोविजन दवरला काय कितें, मातशें हें म्हाका दिसता CMान हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, तशेंच आमी पळयता की ह्या बजेटान एक युनिटी मॉल म्हणून चिमला दाखयल्लें आसा आनी तेका प्रोविजन 132 करोड दिला आनी थंय ऑलमोस्ट 12,000 स्क्वेअर किलोमिटर. बट हे प्रोविजन कशें दिता, कित्याक गोवा स्टेट एक्सपर्ट अप्रायझल कमिटी यांच्यानी जे EC परमिशन, एनवायरमेंट क्लिअरन्स परमिशन आसा ते डिक्लायन केला. तरी पूण आयज आमच्या बजेटान ते दाखयता की हो जो प्रोविजन आसा हो दिल्लो आसा. स्पीकर सर, अशी कितलीशी प्रोजेक्ट जे आसा म्हटल्यार अशी प्रोविजन दिता आनी ते प्रोजेक्ट आडून उरता आनी अशे कितलेशे परमिशन जे आसा जे प्रोजेक्टांक ते दिल्या आनी ग्रांट जाल्या. तसे प्रोजेक्ट इस्टिमेट प्रोजेक्ट्स आसा ऑलमोस्ट अराउंड 600 करोड ज्यांचे एक्सपेंडिचर ब्लॉक जाल्ले आसा आनी इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट उरल्या सिन्स 31 मार्च 2023 आनी हे प्रोजेक्ट जे आसा ते 2014 ते 2025 पर्यंत उरल्या
आनी स्पीकर सर हे प्रोजेक्ट कशे पेंडींग उरता कित्याक बेश्टोच असो ताका ग्रांट दाखयता कामां जायना थोडी कामां पेंडींग उरता थोड्यांक आनी क्लियरन्स मेळना सो हेका लागून म्हाका दिसता सरकारान आनी सीएमान हेचेर लक्ष दिवपाक जाय की खंयचे प्रोजेक्ट टायमार आनी तेंचे क्लियरन्स आसल्यारूच ते प्रोजेक्ट फुडें व्हरपाक जाय स्पीकर सर आमी कंपन्सेट ग्राउंड्स जॉब्स जे आसा आयज तुमी पळयता की कितलेशे जाण आमचे कडेन येता म्हाका दिसता तुमचे कडेन येता आसतले 2017च्यान हे जॉब्स आसा पेंडींग उरल्या आनी 782 पेंडींग केसीस उरल्या सो स्पीकर सर हो बजेट आमी दाखयता की इतलो बजेट केला इतलो बजेट आसा नाल्यार हो बजेटाचे भितर हेंकां घेवपाक जाय 9 वर्सां जालीं कित्याक आयज थोड्यांची इतलीं वर्सां जालीं ते फाल्यां रिटायरमेंट 2 वर्सां मेळटली तांकां थोड्यांक मेळचीय ना सो तेंचेर टोटल अन्याय जाता आनी ह्या बजेटान ह्या बाबतीन कांयच घातलेलें बरयल्लें ना स्पीकर सर आमी पळयता की सेंटर गव्हर्मेंटाचे थ्रू आमकां फंड्स येता आनी पंचायतीक लागून स्पेशल जो ग्रांट आसा तो 15 फायनान्स कमिशनाच्यान येता आनी हे फावट जो आमकां ग्रांट आसलो 128 करोज ह्या 128 करोजांतले फक्त 9.6 करोज येयल्या आनी हे कित्याक लागून कित्याक नॉन कंप्लायन्स जे युटिलायझेशन सर्टिफिकेट्स जे आसा या डिपार्टमेंटल युटिलायझेशन जे आसा ते फेल जाल्या ते करपाकूच शकना आनी हेज्या बाबतीन सीएमान जावं ह्या बजेटान कांयच घातलेलें ना आनी हे केन्ना जातले हेजोय प्रश्न म्हाका दिसता सीएमान आन्सर करपाची गरज आसा शॉर्टफॉल इन रेव्हेन्यू रिसिप्ट्स between 2015-16 to 2022-23 by -10%. 10% हो मायनसान गेल्लो आसा आतां हो मायनसान गेला मागीर फुडें अंडर स्पेंडिंग ऑफ बजेट फ्रॉम 15-16 to 22-23 इज -22% म्हटल्यार 22% अंडर स्पेंडिंग जाल्या 10% मायनसान गेल्या वर आसा पण 10%च जावपाक जाय तो 22% पावला म्हटल्यार इतली अंडर स्पेंडिंग जाला कितली गरज आसा म्हाका दिसता सगळे डिमांड्साचे सगळे उलयतले की आमकां ही गरज आसा ती गरज आसा हे जावना ते जावना इतली वर्सां जावना पण हांगा अशें दाखयता की 22% अंडर स्पेंडिंग जाला म्हटल्यार 10% ओके पण 22% जाल्या स्पीकर सर गोंय सद्याक नंबर 1 टर्म जाला कित्यान अंडर स्पेंडिंग करपाक इन कॅपिटल आउटले हे आख्ख्या एवरेज इंडियाची एवरेज स्टेटींची काडली नाल्यार गोंय नंबर 1 आनी हितून आमी पळयल्यार मिन्स 49% कॅपिटल आउटले आतां म्हाका दिसता दोतोर चंद्रकांत शेटये सांगतालो की कॅपिटलान आमी चड इन्वेस्ट करपाक जाय कॅपिटल म्हटल्यार रिसोर्स आमचो जातलो पण आयज अशें दिसून येता हांव मुद्दाम तुका सांगता की जो रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर 2 मिनटां रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर जो आसा तो 19 करोज 558 करोज आसा आनी हो बजेटान हें केल्लो बट एक्चुअल जाला 17,086 करोज आतां स्पीकर सर तुमी पळयता -13% हें जाला पण कॅपिटल आउटले जो आसा कॅपिटल आउटलेन एक्चुअल दिला 5,001 करोज पण एक्चुअल एक्सपेंडिचर जाला तो 3,566 करोज म्हटल्यार -29 करोज जाला स्पीकर सर तितूनय कमी जाता म्हटल्यार तुमी चिंता की जो आमकां रिसोर्स करपाक जाय आमकां एसेट्स करपाक जाय ते एसेट्स जायत ना आनी हे अशेंच चालीक उरले नाल्यार अशें फुडें आमकां खूब प्रॉब्लेम जातली स्पीकर सर आमी पळयता की डिपार्टमेंटल एलोकेशन्स हांव तुमकां थोडी डिपार्टमेंट सांगता ती एलोकेशन दिल्या पण तांकां एक्चुअली जो बजेट एलोकेट आसलो तो बजेट एलोकेट आसलो तो एक्चुअल जावंक ना स्पीकर सर रुरल डेव्हलपमेंट 571 करोड बजेट एलोकेट आसलो तेंचो फक्त 199 जालो म्हटल्यार -65% यूज जाला वेलफेअर ऑफ SC ST OBC एंड मायनॉरिटीज हांगा 195 बजेट एलोकेट केल्लो तितून फक्त 80% एक्चुअल यूज जाला म्हटल्यार 59% अर्बन डेव्हलपमेंट 644 करोड तितूंतलो 402 करोड यूज जाला आनी -37% म्हटल्यार बजेटान दाखयता बलून करून पण यूज जाता इतलोच थोडोच यूज जाता सो हे कित्याक लागून स्पीकर सर हेजी जाप म्हाका दिसता सीएमान दिवपाची गरज आसा स्पीकर सर एकूच मिनिट स्पीकर सर इतले आमी प्रश्न घातले आतां खूब गरजेचे म्हणटा ते अटल आसरा योजना जी योजना आयज सकाळी पासून आमी उलयताले हावजिंगाची आतां अटल आसरा योजना म्हटल्यार बारीक सामान्य गोंयकार जो आसा तांकां घरां बांदपाक लागून आयज इतलो बजेट आसून पासून आमचो जो हें आसा अटल आसरा स्किम्स जे आसा ते 527 पेंडींग आसा आनी ते क्लियर कट सांगता की फंड प्रोविजन ना म्हणून सो हेजे जाप दिवपाक जाता तशेंच DSS स्कीम जी आसा तितून 4,350
57 पेंडींग आसा कृष्णा स्कॉलरशिप्स पेंडींग आसा मायनॉरिटी कमिशनाच्यो स्किमी ज्यो आसा कम्युनिटीच्यो स्किमी ज्यो आसा त्यो 4 स्किमी होल्डार दवरिल्ल्यो आसा स्पीकर सर आनी बॅकलॉग जे आसा एससी आनी ओबीसीचे पोस्टाचे हेय पेंडींग उरलेले आसा तशेंच गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जे आसा यांचे जे पेमेंट आसा तो हायक करतले म्हणून सांगलेले मात त्या पासून अजून पर्यंत जाल्ले ना पूण हितून इतलेंच कळटा स्पीकर सर की अशें आनी कितलेशे आसा आनी कितलेशे डिमांड्स कितलेशे ग्रांट्साचेर उलोवपाचे आसा पण हितून इतलेंच कळटा की हो जो बजेट जो आसा हो बजेट फक्त एक आंकड्यांचो खेळ जावन पडलेलो आसा थँक्यू स्पीकर कृष्णा सालकर स्पीकर सर आज ह्या बजेटाचेर उलयता आसतना सगळ्यान पयलीं हांव आमचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचें अभिनंदन करतां एक प्रोग्रेसीव आनी एक विजन आशिल्लें बजेट म्हाका दिसता आज हांगा हें केल्लें आसा दिल्लें आसा आमकां आनी विकसीत भारत 2047 आनी विकसीत गोंय आनी स्वयंपूर्ण गोंय हाचो आदार घेवन हें बजेट केल्लें आसा ताज्या खातीर हांव मुखेलमंत्र्याचें अभिनंदन करतां हे करता आसतना ह्या बजेटान म्हणजे एड्युकेशन जावं स्पोर्ट्स जावं इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं नाल्यार हेल्थ फेसिलिटीज जावं हाजेर चड भर दिल्लो आसा आनी त्या खातीर हांव सगळ्या डिटेल सगळ्या हातून वचना पूण थोडे जे ठळक मुद्दे आसा तांचेरूच वता वदोळ विरेश उलयता आसतना म्हणपाक की सगळीं गव्हर्मेंट कॉर्पोरेशन्स लॉसान गेल्या म्हणून आतां म्हाका खबर ना आतां खंयच्यान डेटा मेळ्ळा म्हणून पुणून आमचे SGPDAच आज स्वयंपूर्ण SGPDA जाल्ले आसा आज आमी गव्हर्मेंटा कडल्यान पयशे घेना आदी सो त्या खातीर म्हाका दिसता हे बजेट एक प्रोग्रेसीव बजेट आसतना खुबश्यो गोश्टी सगळ्यांनी उलयल्ल्यो आसा आनी तातूंत भितर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्रूज टर्मिनल प्रोजेक्ट एरो टुरिझम जावं नाल्यार छत्रपती शिवाजी महाराज डिजिटल म्युजियम बांदपाक घेतिल्लो आसा आनी ते करता आसतना ताजी तरतूद केल्ली आसतना म्हाका मुद्दम ह्या सरकाराक आठवण करून दिसता आनी प्रायोरिटीचेर मर्दनगड फोर्ट आसा जो छत्रपती संभाजी महाराजाची करेज आनी ताजे शौर्याची गाथा सांगणारो आनी गोंयच्या स्वतंत्र हातून लढ्यान ताचो महत्व कितें आसा हे फुडल्या पिळगेक कळपा खातीर clause, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is before the House. Motion is before the House. Those in favor may say aye. Those against may say noes. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. स्पीकर सर उलयता आसतना म्हणजे मर्दनगड फोर्ट जो आसा ताजेर दुर्लक्ष करचें न्ही कित्याक हो जो फोर्ट आसा ही एक लिव्हिंग टेस्टमनी आसा आमच्या गोवन रेव्होल्युशनाची आनी ती आमच्या फुडल्या पिळगे पर्यंत पावपाची अत्यंत गरज आसा आनी छत्रपती शिवाजी महाराज आनी छत्रपती संभाजी महाराज जाणी हो किल्लो बांदिल्लो आसा ताका न्याय दिवपाची तितलीच गरज आसा आज त्या हाजी अवस्था खूब वायट आसा पूण हांव सरकारा कडेन मागतां हांव डिमांड्सांनीय म्हणटलो आनी एक कॉलिंग एटेन्शनूय म्हणटलो हांवें प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशनूय मूव केलां तें आयलां जाल्यार चड बरें आसा पुणून आज हे हाजें संवर्धन करप आनी ती सेफगार्ड करप ही आमची सगळ्यात फूल हावजाची गरज आसा आनी त्या खातीर हो एक मुद्दो एक प्रामुख्यान हांव मांडटां खुबश्यो गोश्टी आज म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पसून ज्यो इतलीं वर्सां जावनाशिल्लीं तितलो भर आज सरकारान आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी बाकीच्यांनूय दिला हांव आतां बाकीच्यांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पळयता आसतना सगळ्यांकूच न्याय दिल्लो आसा इवन ऑपोजिशन कॉन्स्टिट्युएन्सीन आज भरपूर कामां जाल्लीं आसा आनी ते दाखोवन दिता की हो जो सरकार आसा हो सगळ्यांचोच विचार करता सगळ्यांक फुडें घेवन वचपाचो विचार करता आनी त्या खातीर कोणेच म्हाका दिसता वायट जाल्यो त्यो गोश्टी हायलायट करनासतना बऱ्यो ज्यो गोश्टी जाल्या ताजेरूय थोडो भर दिवचो अशें म्हाका दिसता हांव थोड्यो गोश्टी अंडरग्रावंड केबलिंग आतांच मंत्री गेलो पूण अंडरग्रावंड केबलिंग आज मोठ्या प्रमाणार आज सगळ्या गोंयभर चालू आसा म्हज्या वास्कोनूय चालू आसा हांव मंत्र्या कडेन मागता ताका आनीय पयशे दिवन म्हणजे जेन्ना आमी अंडरग्रावंड केबलिंग करता तेन्ना आयसोलेटेड एकूच सिटी जाल्यार तशें घेनासतना पुराय कॉन्स्टिट्युएन्सीक नाल्यार एटलिस्ट पयल्या 5 वर्सान एटलिस्ट 60-70% ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी हातून भितर क्लियर जावपा हाच्या खातीर तरतूद आनी मोठ्या प्रमाणार करची अशें हांव मागतां हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या ऑनरेबल CMाक जाणें आमकां एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स म्हणजे आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर फिट इंडिया मुवमेंटाचेर खूब भर दिता
आणि ताज्या अंतर्गत आमचे तिनूय जे स्टेडियम्स आसा ताजेर अपग्रेडेशनूय चालू आसा आणि एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आमकां मल्टीपर्पज हे सरकारान दिल्लो आसा ताच्या खातीर हांव तांचें अभिनंदन करता. रोड वायडनींग चालू आसा, कल्वर्ट्स हे ते ज्यो गोश्टी केन्नाच एटलिस्ट वास्को भितर जायनाशिल्ल्यो त्यो आज आमकां पळोवपाक मेळटा आनी ताजी तरतूद सरकारान केल्या बद्दल हांव तांचें अभिनंदन करता. गोवन ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जाता आसतना ह्युमन डेव्हलपमेंट पासून जावप हाजेरूय भर तितलोच आमचो सरकार दिता आनी 4,000 जॉब्स ह्या ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटा थ्रू तयार करून आमचे गोंयकार सेक्युरिटी गार्ड म्हणजे पयलीं आमी तर गव्हर्मेंट हातूनच तांकां घालताले पूण प्रायवेट सेक्टरान पसून वचपाचो जो प्रयत्न सरकार करता म्हाका दिसता खरोखरच अभिनंदन करपाचो आसा कित्याक हातून भितर आमच्या भुरग्यांक म्हाका दिसता नोकऱ्यो आज एम्प्लॉयमेंट सगळ्यांक आमी दिवंक शकना पूण एक्चुअली मॅक्झिमम लोकांक 4,000 सपोज गेले अशें करून वेगळ्या वेगळ्या भागांतसून सपोज गेले म्हाका दिसता एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंटाचे प्रॉब्लेमाक आमी थोडे फार आमी टॅकल करूंक शकतले. हें करता आसतना PWD ग्रीन डक्ट तांणी इंट्रोड्यूस केलां म्हणजे ग्रीन कॉरिडॉर करता आसतना युटिलिटी डक्ट्स सगळ्या कडेन आसची हाजेर भर दिल्लो आसा आनी हे म्हाका दिसता हो वेवस्थीत प्रोग्राम गोंयभर जालो जाल्यार म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाचो भरपूर रेव्हेन्यू आमी सेव करूंक शकतले कित्याक